तुमचो सीझन कसो गेला ह्या फावटी? बिकॉज दी सीझन स्टार्टींग न्हू हय वॉज व्हेरी बॅड. तेन्ना आमकां दिसलें की एपसाक आमकां दसरो आनी दिवाली मेली म्हणटरीच कितें जालें आमकां जायतो लोक येतलो आनी ताका लागून आमी डिपार्टमेंटाक ट्युरिजम मिनिस्टराक सांगलें आमकां बेगीन दी म्हणून शेकां. फर्स्ट टायम इन हिस्ट्री फर्स्ट टायम आमकां ऑगस्टान लायसन्सान दिवली. सो बरें जालें आमी बेगीन स्टार्ट केलें बट क्रावड कांय आसूंक ना. मागीर डिसेंबरांत बिफोर क्रिसमस टील एंड ऑफ फेब्रुवारी वॉज अ गुड सीझन. बट मार्च आनी एप्रील सारकें पोतून लो आनी वसलें न्हू लास्ट हांव आतां म्हाका 32 इयर्स जालीं शेक घालूंक लागल्यार वसलें सीझन हेका आमचे फेब्रुवारी जावन मार्च आनी एप्रिलांत इतले लो ट्युरिस्ट केन्ना पळोवना आमी. सो हें कित्याक लागून जाता? जे सोशल मिडियाचेर जे इन्फ्लुएन्सर्स आहा आनीक फेसबुकाचेर जे ब्लॉगर्स आहा ते सगळे हे आमची गोंयची वाट लायता. म्हाका दिसता आयज धाकटोसो पासून तरी गोंयान एक इशू जालो जाल्यार हे व्हडले हें करून दिसतो इशू ब्लो करता आनी ब्लो अप करून ते आमकां आपल्याचे सगळे आपल्याक कितें मेवता म्हण ते असले इशू करता. सो म्हाका दिसता आमचे गव्हर्मेंटान आनी ट्युरिजम डिपार्टमेंटान हाचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. हाच्या मुखार हें जायना जावपाक. सो नाजाल्यार कितें जातलें आमकां मुखार वचले त्रास जायत रावतले. आनी एक दुसरें कितें आहा दुसरें म्हणटा तें एक विजाचें प्रॉब्लेम आहा. जायते जाण विजाक लागून कंप्लेन करता. सो आमी रिक्वेस्ट केला विजा जाता जाल्यार विजाय इवन UK नॅशनल तर तांकां पळोवची म्हणून कितें करून इशू करपाची ते जायत कंप्लेन करता विजाक लागून. आतां बिसायड्स गोवा वचपाक लागला अशें दिसता न्हू तुमकां? न दुसरे स्टेटीन ट्युरिस्ट वचपाक जाता बट आमगेलें कितें आहा गोंयांत आमची पळय हॉस्पिटॅलिटी आहा आनी आमी गोंयकार पळय इतले हें करता न्हू ते दुसऱ्या कडेन जावपा ना. आनी जायते जाण दुसरे स्टेटीन वयता पण येवन आमकां सांगता आमी थिंग गेल्ले म्हण पूण तितलें बरें ना परतून गोंया येयला. इवन आमचे पळय इवन ड्रिंक आमी आख्खे बिचार भोंव खुंयचेय आख्या गोंयांत वच यू आर फ्री टू ड्रिंक. सो हे दुसरे स्टेटीन जायना. विजाची म्हणटाले पळय ते विजा कशी कोणाक फ्री दिवपाची कितें दिवपाची? विजा फ्री न्हू विजा ऑन अरायवल ऑर विजा ऑनलायन बी दिली जाल्यार न्हू कितें जातलें बरें इजी जातालें. सो आमची इंडियन विजा घेवपाक तांकां त्रास जाता पूण इंग्लीश कंप्लेन करता. इंग्लीश जे ट्युरिस्ट आहा न्हू हय. ब्रिटीश कितें म्हणून कंप्लेन करता कितें पूण जाता आमकां विजाक लागून अपॉयंटमेंट मेळना आमी वचून रावपाक पडटा आनी फीएचेर कितें करता बट फीएची सोड खबर बट विजा तरी ऑनलायन बी दिली जाल्यार बरें जातलें. सो इजी मेळटा तशें कितें करूंक जाय अशें म्हणटा तूं? विजा ऑन अरायवल ऑर इजी आतां कितें जालें पळय हे जायते ट्युरिस्ट पळय जायते गोंयान येता ते 6 म्हयने बी रावता. ओके ते लेस स्पेंड करता बट कित्याक 6 म्हयने ते कोणाक जाल्यार गिरायक घालता न्हू. सो तेश कोन्न ते मातशें गव्हर्मेंटान एक चिंतपा जाय हाचे वयर. तुमी गार्बेज बी जी आसता तुमची पीक करप कोणी गव्हर्मेंटान नाजाल्यार पंचायतीन ते सारकें आसता तुमची कलेक्ट करप? गार्बेजीचो एक ट्युरिजमान कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आहा पूण लास्ट टायम जो कॉन्ट्रॅक्टर आसलो तो इवन बिचीस सारके करून आसलो. तशेंच आतां कॉन्ट्रॅक्टर आहा तो आतां ताणें स्टार्टींग मातशें प्रॉब्लेम आसलें पूण आतां तो वता गार्बेज वता आनीक बीच क्लीन करपाचें जाला बट 100% जालें ना. तशेंच आतां जे टॉयलेट जी फॅसिलिटी आहा म्हणजे टॉयलेटाची जावं चेंजींग रूम जावं शावर रूम हे कॉन्ट्रॅक्टराक जाता तितले बेगीन काडपाक जाय. कित्याक तो एकूय टॉयलेट मेंटेन करना. कावेलोसीर पळय आतां मोबार येवन पयले जाल्यार तुमी ट्युरिस्ट आहा ते तेंच्या टॉयलेटान वचना शेकान येता टॉयलेटान वचपाक. पे टॉयलेट ओके फायन नो प्रॉब्लेम बट पे करूनय जर तुका टॉयलेट सारको ना जाल्यार थिंगा मेंटेनूय कोना तो. हे टॉयलेटाचेर न्हू कॉन्ट्रॅक्टराक चेंज जावपाकूच जाय. कित्याक इतल्या वर्सां जाली पयशे घेता आनी तेचे 2 दीस ओपन 4 दीस बंद 2 दीस ओपन 4 दीस बंद अशें करून तो टॉयलेट चलता. स्टेट डॉगाक लागून कितें इशू आहा? स्टेट डॉग्सांक लागून व्हडलो इशू सारको आतां व्हडलो इशू चलता म्हणटा स्टेट डॉग. इतली सुणी जाल्या बिचार मेलो जाल्यार ट्युरिस्टाक खाता मरे. इतले आतां हांवें RTI मागलां एक कडेन सांगपाचें न्हू एक हेल्थ सेंटरा अंडर 1000 2000 केसीस आहा आख्या गोंयांत. बिचारू न्हू पूण आख्या गोंयांत इतलो व्हडलो इशू जाल्लो. आनी बिचार कितें जालां बिचार आमचे गोंयकार वचपाक दिता आतां ट्युरिस्टूय वचपाक दिता बिचार. इतले सुळी जाल्या. आतां म्हाका दिसता ट्युरिजम डिपार्टमेंटान हाचेर कितें करपाकूच जाय. हो इशू टॅकल करपाक कितें आसा तुमचे कडेन आयडिया? हय
आयडियर आसा हां. आयडियर कितें आमी पळय लास्ट टायम टुरिजम डायरेक्टराक मेळून तेणें मागीर कितें स्टरलायजेशन केलें बट स्टरलायज केल्यार जायना ती बट एग्रेसीव बट ती सुणी आहा न्हू तांकां थिंगा वचोन रिहेबिलेट करपाक जाय तांकां खूंय जाल्यार कितें करून तांकां एक एनिमल हेल्थ एनिमल सेंटर करून तांकां दवरपाक जाय खूंय जाल्यार आणि टाउट्स आणि ते लमाणी भोंवता तेंचेर आतां कितें जालां टावट्सांक आनी लांबाणी जे बिचार भोंवता ताका लागून आमकां एक ऑर्डर काडल्या डायरेक्टरान 1364 नंबर दिला ते फोन मार म्हणून बट फोन मारल्यार समटायम्स कोण घेयना तो फोन आतां म्हाका दिसता आमी डायरेक्टराक एक लेटर करपा पडली आतां जायती उणी जाल्या आतां हें कोत्रीच जायती उणी जाला बट करप्शन थोडी उरल्या तांकां एक काबार करपाक जाय अबाउट दी टुरिस्ट कितें 50% कमी जाले खरी गजाल पळय आतां हांवें पयलें सांगलां तशें की आतां मोर दॅन 50% इतले लेस जाल्या कित्याक लागून आतां एका कित्याक लागून हे इशू आहा न्हू जे आमचे सोशल मिडियाचेर आमचें नांव सारकें काबार केलां सो ताका लागून आमी म्हणटा की जाता तितले बेगीन गव्हर्मेंटान हेचेर एक्शन घेवपाकूच जाय नाजाल्यार हे सोशल मिडिया पड इन्फ्लुएन्स आहा न्हू ते इन्फ्लुएन्स आहा ते सगळे प्रॉब्लेमूच करतले आमकां